presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार बॉय प्रुडंट खबरो. रमेश तवडकार अनंत शेट बुचकळ्यांत मोगोत वचत म्हूण बीजेपींतल्यान प्रचंड प्रेशर. अपक्ष रावपाचो विचार, मात राजकीय फुडार अनिश्चित. अनंत शेट अज्ञातवासांत. विजयाची आमदारकी सोडून गोवा फॉरवर्डात फॉर्मल एंट्री. विजय म्हणटा काँग्रेसी कडेन फक्त सीट ऍडजस्टमेंट. वेळ पडल्यार घालतले आनीकय कॅन्डिडेट. उमेदवारी घालपाक बुधवाराक निमणो दीस. जनमत कौलाचे दिसा बीजेपीचो मुख्यमंत्री पार्सेकार. मोगोचो सुदीन धरून 60 आजी माजी आमदार कॅन्डिडेटांचे अर्ज. रिझर्व्ह बँकेन एटीएम कॅश विड्रॉवलाचे लिमिट केलें दिसाक 4,500 वेल्यान 10,000. करंट अकाउंट आठवड्याक 1 लाख विड्रॉवल. जीएसटीची डेडलायन आता 1 जुलै. अकरा मार्चाक इलेक्शनाची मतमेजणी आशिल्ल्यान गोवा बोर्डान 12वेचे एझामीचे टायम टेबल बदललें. एझाम 22 मार्चाक. पॉलिटिकल सायन्स पेपर 14 मार्चाक. आणि दाबोळी विमानतळाचे नवे इंटिग्रेटेड टर्मिनलाचे फॉल्स सिलिंगाचो पार्ट मध्यानराती कोसळ्ळो. पॅसेंजर स्टाफ साल्वार 2 वर्सांक सिलिंग पडपाचो चवथो प्रसंग. रमेश तवडकार आणि अनंत शेट सध्या बुचकाळ्यांत. दोगूय खंय बीजेपीच्या ट्रॅपांत. अनंत शेट फाटली 48 वरां जनसंपर्कांतल्यान अज्ञातवासांत गेला. रमेश तवडकार मोगोंत वता म्हूण कळटनाच बीजेपी पॅनिक जाली. रमेशाच्या कॅम्पांतले सुत्रां सांगता ते प्रमाण राती सावन ताचेर प्रचंड प्रेशर आयला. सकाळच्यान रमेश अपक्षाची भाशा करता, मात अपक्ष म्हणून राजकीय फुडाराची धडगत नाशिल्ल्यान तो खंय घुस्पला. बीजेपीन तिकेट ना म्हणिल्ले रमेश तवडकार आणि अनंत शेट सध्या तळ्यात मळ्यात. दोगांचोय राजकीय फुडार निश्चित ना. आयतारा सुदीन ढवळीकारा कडेन मिटींग करून तवडकारान आमदार आणि मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्लो. मगोत वचत म्हूण ताचेर बीजेपींतल्यान प्रेशर येता म्हूण समजता. रमेशाच्या कॅम्पांतल्यान खबरो मेळटात त्यो अश्यो. आयतारा रमेश तवडकाराची सुदीन ढवळीकारा बरोबर मिटींग जाल्ली. बसके उपरांत रमेशान आमदार मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्लो. बीजेपींतल्यान प्रेशराक लागून सोमारा सकाळी सगळी समीकरणां बदल्ली. अपक्ष राव पूण मगो नाका म्हूण बीजेपींतल्यान प्रेशर. रमेशान अपक्ष रावपाचो प्लान कार्यकर्त्यांक उलोवन दाखयला. कार्यकर्ते रमेशाक अपक्ष म्हूण तेंको दिवंक तयार ना. रमेश सध्या मगो काय अपक्ष अशा बुचकाळ्यात पडला. मनोहर पर्रीकार सांजे काणकोणा बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो. दुसरे वटेन सभापती अनंत शेट राजकीय अज्ञातवासान गेला. ताका फोनाचेर संपर्क जायना वा ताचे स्टाफूय फोन उखलिनात. अनंताचे मयेचे बंड शेळपाची चिन्हां दिसतात. विनय तेंडुलकार म्हणटा काणकोण आणि मये उमेदवार बदलपाचो निर्णय विनेबिलिटीचेर घेतला. सर्वे केलो सगळ्या तो 2 दीस सर्वे जाल्ले मतदारसंघान आनी आमकां मतदारसंघ परत सरकार स्थापन करपा जाय. जो निवडून येता ताका आमी दिवपाचो प्रयत्न केला. पूण पार्टींतल्यान रिजायन जावना. ना दिवना. हय हय. उमेदवारी अर्ज घालपाचो निमणो दीस बुधवार. रमेश तवडकार आणि अनंत शेटान कितें निर्णय घेतल्यार फाल्यां मेरेन घेवपाचो.
हे घडयेक तरी राजकीय पार्टीचो ब्रँड नाशिल्ल्यान दोगांचो राजकीय फुडार अनिश्चित. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. फातोड्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान सभापतीक आमदारकेचो राजिनामो दिवन गोवा फॉरवर्डांत ऑफिशियल एंट्री मारली. गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण राखपाक वावुरतले म्हूण विजय म्हणटा. आप आनी बीजेपीचे खंय भितरले भितर सेटिंग चल्लां. काँग्रेसी कडेन गोवा फॉरवर्डाचे खंय अलायन्स न्ही, तो 4 सुवातेंचेर सीट एडजस्टमेंट. वेळ पडल्यार आनीकय कॅन्डिडेट घालतले. The historic occasion of the 50th anniversary of the opinion poll, I have resigned as an MLA to join a party that I am sure will take Goa forward. This party will never compromise on Goy, Goykar and Goykarpan. Who says that there is no regional in Goa anymore? This is completely wrong. The sentiment today is to protect Goykarpan, and that can only be done from Goa. It cannot be done by wearing a topi. Topi is not the symbol of Goykarpan. The Aam Aadmi Party supported a candidate which was also supported by the BJP. Now who is whose B team is for the people of Goa to decide. My call to the people of Goa is to do this strategic voting now, because the elections on the 4th of February will be the second opinion poll for the state. Latest Golden Globe म्हणटा तो म्हाका दिसता बीजेपीचे हे इलेक्शनाचे फंडा खातीर नवे ATM हाडिल्ले आहा. म्हज्यान एकूच सांगूं जाता की जे कॅन्डिडेट आमी सांगिल्ले गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी भरतले, ते आज आमी 4 कॅन्डिडेट आमी भरतले आनी भरूंक शकतात आमी. पूण जे कॅन्डिडेट आमचे आसतले, हे कॅन्डिडेट गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण हो जो मूळ मुद्दो आमचो आहा ताजेर केन्नाच कॉम्प्रोमायज करचे ना. I am saying one thing about the chief ministerial candidate. I have an accusation to make against the AAP, that the most corrupt BJP ministers, against them they have fielded the weakest candidates. Check this out. And against the most honest BJP MLA, they have fielded their strongest candidate. Rajan Naik was considered one of the most inactive and as a result less corrupt of the MLAs. ताजे अगेन्स्ट स्ट्रॉंगस्ट कॅन्डिडेट घाला ताणी. आनी जितले सगळे व्हडले काडतात चोर म्हणून जे सिद्ध जाल्या तांचे अगेन्स्ट विकस्ट कॅन्डिडेट घाल्या. जे मनीस हू हॅव बीन हेल्ड फॉर लँड ग्रॅब बाय द कोर्ट्स अंडर वेरियस सेक्शन्स ऑफ द IPC, such people, the Aam Aadmi Party, which stands for probity in public life and talks about big things like clean politics, honest politics, तो सगळ्यांत बिग कॅन्डिडेट घालताय. काँग्रेसी कडेन गोवा फॉरवर्डान केला ते खंय अलायन्स न्ही, तो 4 सुवातींचेर सीट एडजस्टमेंट. वेळ पडल्यार गोवा फॉरवर्ड आनीकूय कॅन्डिडेट घालतले. आमचे अंडरस्टँडिंग म्हणूंक जायना ते आमी ते म्हणूं येता सीट एडजस्टमेंट. द न्यू डिस्कोर्स इज सीट एडजस्टमेंट. इट इज नो लॉंगर अलायन्स. फातोड्ड्या विजय सरदेसायान सोमारा उमेदवारी अर्ज भरलो. काँग्रेस पार्टी 4 सिटांक काँग्रेस पार्टी कॅन्डिडेट घालचे ना. फातोड्डा, बोरवरी, सालिगांव आनी सियोली आमी आज 4 सीट भरिल्ले आहा. तातूंत वेली इन्क्लुडेड आहा. वेली मतदारसंघात आमी झगडटले आनी बाबुशाक तो एंथनी रॉड्रिग्स आमचो कॅन्डिडेट आहा ताका आमी घात करचे ना आनी आमी ताका निवडून हाडटले. हे सगळे कोणूय घालून हे सगळे पॅकेजीचे पॉलिटिक्स घेवन फुडें आयिल्ले लोक आहा. सगळे बीजेपीचे भाड्याचे बैल आहा. रामू नायक हो तांचो खरो हायकमांड आहा. हांकां कांयच लोक हे दिवचे ना, स्थान दिवचे ना ही म्हाका खात्री आहा. शिवोले विनोद दत्ताराम पालयेकारान उमेदवारी घाली. साळगांवच्यान जयेश साळगांवकारान कॅन्डिडेचेर फायल केलो. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. सोमारा जनमत कौलाचे दिसा 60 उमेदवारांनी उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उमेदवारी अर्ज फायल केले. मुख्यमंत्री पार्सेकार, उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस, मोगोचो सुदीन, बाबू आजगांवकार, बीजेपीचे मायकल लोबो, राजेश पाटणेकार, निलेश काब्राल, सुभाष फळदेसाय, आप, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेसीच्या कांय उमेदवारांनी नॉमिनेशन्स घाल्यात. बुधवार 18 जानेर मेरेन उमेदवारी घालपाक मेळटा. Okay, so far we have received 60 nominations today as per the latest compilation done by my officers. Voting card almost as we have shared with you, 2 lakh new voting cards were to be made
out of which 1,80,000 has already been made, around 20,000 about to be printed, which will be done by tomorrow. Their distribution are done by the BLOs concerned, and we are hoping that by 18th, we have targeted, we should be able to distribute almost all the voter ID cards. भारतीय जनता पार्टी सांगे मतदारसंघांतल्यान हांवें आयज म्हजी उमेदवारी दाखल केल्ली आसा आनी केपें मतदारसंघांतल्यान माननीय श्री प्रकाश वेळीप हांणी बरोबरीन आयज उमेदवारी दाखल केल्ली आसात. हे दोन्ही मतदारसंघ जे आसात ते भारतीय जनता पार्टीचेच एक्चुअली बालेकिल्ले म्हणपाक हरकत ना. सांगे मतदारसंघ ह्या 5वे फावटी हांगा जिखत आयिल्लो आसा आनी केपें मतदारसंघा भितर फॅमिली राज्य जाल्ले कारणान हो जो केपें मतदारसंघ आसा तो आयतोच आमच्या हातान येता हें निश्चित जाल्लें आसा. कारण बाबू कवळेकर केप्याकय करता आनी ताची मिसेस आसा ती सांग्यार वता. आज हांवें कुचोरे 37 परतून उमेदवार रावपाक फॉर्म भरलो आनी आयचो दीस जो गोंयचो इतिहासाचो दीस आसा की आमचे सारके आमदार हांगा उरपाक ओपिनियन पोल डे हेच दिसाक जाल्लो कितलेशे वर्सां पयलीं तेन्ना एक बरे दिसाक हांवें फॉर्म भरलेले आसा. तशेंच एक 1967 जेन्ना ही गोश्ट जाली आनी पयलींचे जे आज मोगो पक्ष जे मर्ज करूंक सोदताले तेन्ना म्हाका कुच्चोडे सगळे लोकांनी तेन्ना मर्ज ना करचे म्हूण एक वोट घेतलेलो आनी आज होच वोट घेवन हांव उबो रावल्लो आसा आनी तेच उमेदीन रावल्लो आसा की जे लास्ट टायम म्हाका भोवमतांनी निवडून दिल्लो तेच भोवमतांनी हे फाटी म्हाका निवडून दितले. येता त्या 4 तारखेक सगळे मडगांवकारांक परत उलो मारपाक सोदता की या बरोबर या आमी हातान हात घालून या एकामेकाच्या सांगाताक आमी या. कारण मडगांव आमचे सगळ्यांचे मडगांव आसा. ह्या मडगांवचो फुडार आमकां सगळ्यांक मेळून ठरोवपाचो आसा. हो एकट्या दुकट्याचें काम न्ही, सगळ्यांनी मेळून हें ठरोवपाचें आसा. कारण आमच्यो फुडल्यो सगळ्यो पिळग्यो हांगाच रावतल्यो. I will not take a BJP ticket. Any other ticket it may be. My first starting was I'll stay independent and I want to continue as independent. They also have some of the leaders whom they have to talk to and compromise with. So I think the decision should come by today, whether they are supporting me or no. So it depends on how they come out with it. That Vijay and the Congress are one and the same. So we believe that today the BJP and the Congress are both two sides of the same coin, and the Aam Aadmi Party is the only party which is the alternative. अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगीन आणि भारताचे सर्व सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन. विधानसभेचे 3 टर्म्स यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर 4थ्या टर्मा खातीर आज हांव नॉमिनेशन पेपर फायल केला. आणि सगळ्यांचो आशीर्वाद घेतला मतदारसंघाचो. लोकांनी म्हाका भरपूर तेंक्यान म्हणजे सपोर्टान आशीर्वाद दिला आणि हे फाटी आमचो विजय हो निश्चित आसा. सिर्फ आमी मेजॉरिटी पळयतली कितली पर्संटेजान आमी येतात ते. लोकांनी म्हाजे पयलींचें कार्य पळयलां आनी तेजे वयल्यान लोकांक डिफरन्स कळ्ळा म्हाजे भितर आनी तेजे भितर. आनी तो कौल हे फाटी लोक म्हाका दितले ह्या मतदारसंघाची सेवा करपाक, ह्या मतदारसंघाची नोकरी. खूब आनंद जाता. 5वो टर्म म्हजो आनी 5व्या टर्माकूय हांवें म्हजें हेच पेन वापरलेलें आसा. 20 वर्सां जालीं हे पेन म्हजे कडेन आसता, बॅगांत आसता. बरोबर इलेक्शन जालें बरोबर ताका नवी गाडी घालता
आनी हे पेनान सगळ्यो सिग्नेचरी इलेक्शन फॉर्माचेर ह्या पेनान एफिडेविटाचेर ह्या पेनान बाकीचे जे पेपर्स असतात ते ह्या पेनान लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट दिला आणि ह्या फाटी शिवोलच्या लोकांक चेंज जाय आम आदमी पार्टी जाय लोकांक सगळ्यांक आम्ही नॉमिनेशन फॉर्म भरला आम्ही एक विजन घेऊन फुडें सरल्यान पयले स्वतेर आमी मागता सगळ्या लोकां लागीं आमचे बरोबर रावचे आनी खेरीतपणी आपले विचार आपणाच भितर मांडून घेवपाक काय करप ना आमची पार्टी झाडा कितें दिवपाक जाय पळय आनी पार्टी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर जो जातलो मनोहर पर्रीकर हे सगळे डिसायड करतले कोणाक कितें दिवपाक जाय तें आमकां दुसऱ्याचो सपोर्ट नाका आमी आयज ओन केल्ले आहा दिता की डेव्हलपमेंट वील बी आवर एजेंडा टोटल एकूच घेवन वयतले आमी फुडें डेव्हलपमेंट गोवा हॅज टू बी ऑलरेडी इज देर ऑन इंटरनॅशनल स्टेज बट सारकें हाडपाक विथ फूल फ्लेज डेव्हलपमेंट आमकां लोकांचो आदार जाय आनी आमचे लोकल इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विकास बद्दल स्किमी बद्दल भरपूर कामां केल्ली आसा ते सगळे सांगूंक गेले सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या तर्फे हांवें आयज आम आदमी पार्टीच्या वतीन फॉर्म भरला आतां पळोवंक गेल्यार आमी दारांनी जेन्ना कॅम्पेनींग केलां इतलें आमकां कळोन चुकलां की सगळ्या लोकांनी एक निर्णय केल्लो आसा की आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑप्शन आनी लोक सारके वाजेल्ले आसा भाजपाच्या करप्शनाक काँग्रेसीच्या करप्शनाक भाजपान जे यू टर्न घेतल्या जे प्रॉमिसीस केल्ले ते सगळ्या लोकांक फटयल्या डाऊन टाउन म्हापसा प्लॅनिंग जे चालू आहा म्हाजें सकयल भाग 11 लाख स्क्वेअर मिटर ते अस्तित्वान हाडपाक जाय 15,000 वोटां पळय तो क्रॉस करपाचो प्रयत्न करता म्हाजी 5वी निवडणूक म्हाका सगळे वरस सोंपी आसा म्हाका तरी दिसता 5वी निवडणूक मागीर सगळे वरस सोंपी तिसरे फावटी हांव फॉर्म प्रियोर मतदारसंघात भरिल्लो आसा आमी प्रचाराक ऑलरेडी सुरू केल्लो आसा प्रचार जोरात चालू आसा आमचो मोगो पक्षाचें सरकार ह्या फावटी निश्चितूच गोंयांत मेळटलें असो आशादायी आमी त्या खातीर आमी आशादायी आसा आनी जवळ जवळ 21 उमेदवार निवडून हाडपाची तयारी आमी केल्ली आसा भारतीय जनता पार्टीचो शिरोडा मतदारसंघाचो उमेदवार म्हणून आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी गेले कित्येक म्हयने हांव सांगत आयिल्लो आसा की शिरोडा मतदारसंघ जो आसा तो सादारण 5,000च्या वयर मताधिक्यान आमी जिखतले म्हणून हे खेपे दाबोळी विमानतळाच्या नवे इंटिग्रेटेड टर्मिनलाच्या फास्ट सिलिंगाचो पार्ट आयतारा मध्यान रातीं उसरा पडलो डिपार्चर टर्मिनलाच्या सिलिंगाचो भाग कोसळ्ळा पॅसेंजर आनी स्टाफ साल्वार रातचे चड पॅसेंजर नाशिल्ल्यान मोठे अपकिर्त जावंक पावले ना नवे इंटिग्रेटेड टर्मिनलाचे सिलिंग कोसळपाची ही फाटल्या 2 वर्सांतली चवथी खेप घेऊ एक ब्रेक